म्हादय खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आता जलजागृताय भोंवडी काडटले। गोंयभर ही पदयात्रा जातली। टप्प्याटप्प्यान ही पदयात्रा जातली। पयल्या टप्प्यान 100 किलोमीटर पदयात्रा जातली। 20 ते 28 फेब्रुवार मजगती ही पदयात्रा ठाणे सत्तरी ते उसगांव मेरेन जातली म्हण माहिती आरजीपीचे फुडारी मनोज परब हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। एक अनाउन्समेंट कर्नाटका जाले, तुम्ही पयला आसतले कर्नाटका सरकाराचे काल बजेट स्पीच तुम्ही ऐकला आसतले। सीएम बोम्माय जो बीजेपीचो आसा त्याने आपल्या बजेट स्पीचान 1000 करोड 1000 CR हे कळसा बांडोरा नाला प्रोजेक्ट जो आसा तेका दवरलेले आहा। सो हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की सेंटर जी बीजेपी आसा ती बीजेपी आणि आमची गोयचो सरकार जशें अमित शान सांगला तशी म्हादय जिका आमी आवय म्हणटा ती कर्नाटकाक तेंच्यांनी दिल्ली आसा आणि तेची तयारी ही व्हडल्या रितीन आनी व्हडल्या तरेन ही कर्नाटकाक करीत आसा। आणि कालच्या तेंच्या बजेट एलोकेशनान इतलेंच आमकां कळ्ळें आनी इतलेंच सगळे देशातल्या लोकांक आणि जगातल्या लोकांक कळ्ळें की कर्नाटका कळसा बांडोरा नाला प्रोजेक्ट जो आसा तेचेर चड सिरियस आसा आणि तेंच्यांनी एका लागून सगळी तयारी केल्ली आसा। ह्या सरकारान आमची केस वीक केले आणि म्हादय काढून कर्नाटकाक दिला। जशें आमी म्हणटा की गोयचो बीजेपीचो जो युनिट आसा हो सेंटर बीजेपीचो एक गुलाम कसो वावरता, एक एजंट कसो वावरता आणि ह्या एजंटांनी आमची म्हादय कर्नाटकाक दिल्या। आता हे भरपूरशा गांवांत भरपूरशा लोकांक हे म्हादयचो विशय कितें, म्हादय गेल्यार कितें जातलें, लोकांक नळाक उदक खंयच्यान येता, खंयच्या प्लांटान उदक खंयच्यान न्हंयचें येता हे लोकांक खबर ना। तेची जागृताय करपाक जशें आमी TFMM मुवमेंट जो चालू केला, गोंयचो न्हंयो कन्जर्व करपाक, प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचे वॉटर बॉडीज प्रोटेक्ट करपाक, गोंयची जी वॉटर सेक्युरिटी आसा तेचेर लोकांक तेचे महत्व पटोवन दिवपाक, तेचेर अवेअरनेस क्रिएट करपाक ही TFMM जो मुवमेंट चालू केला तो आता आमी एक स्टेप फुडें व्हरता। ह्या बीजेपी सरकाराची जी कारस्थानां आसा ती लोकां मेरेन पावोवपाक, आमच्या गोंयांत उदक आमी कित्याक राखून दवरपाक जाय तेचे महत्व लोकांक पटोवन दिवपाक आनी लोकांक नळाक उदक खंयच्यान येता ना तेंच्या न्हंयांत जे उदक येता ते न्हंयो खंयच्यो, ते न्हंयो कशें जातात, मांडोवी म्हादय आमची कशी जाता आणि बाकीचे गोंयचे जे न्हंयो आसा तेचेर आमची डिपेंडन्सी कशी आसा हे सगळे लोकांक सांगपाक समजोवपाक आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी अंडर TFMM बॅनर आमी एक पदयात्रा काडटा। ही जलजागृताय भोंवडी आमी संपूर्ण गोंयभर काडटले। गोंयच्या मॅक्झिमम वाठारांनी आमी ही पदयात्रा काडून ही जलजागृताय भोंवडी काडून आमी गांवागांवांत वयतले। आमी आमची जलजागृताय भोंवडी आसा ती येता ते सोमारच्यान म्हटल्यार 20 तारखेच्यान सत्तरीच्या ठाणे ह्या गांवांतल्यान आमी चालू करता। सत्तरीच्यान जी म्हादय येता आनी जे न्हंय थंयसर लोक जे म्हादय म्हणटा सो तेच म्हादयचे नांव घेवन त्याच म्हादयचो आशिर्वाद घेवन सत्तरीच्या ठाणे ह्या गांवच्यान सोमारा 20 तारखेर 4:30 वरांचेर ही जी आमची पदयात्रा आसा ती चालू जातली। ही पदयात्रा टोटल पयल्या फेज ही पदयात्रा फेस वायज जातली। फेस वायज आमी गांवागांवांत चलतले। सो पयल्या फेजान आमी 9 दीस चलतले, टोटल 100 किलोमिटर्स। सो पयले परतो रिपीट करता, पयले फेज 1 100 किलोमिटर्स फ्रॉम ठाणे ते सत्तरीचे मॅक्झिमम गांव टील उसगांव ती 28 तारखेर स्टॉप जातली।